हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशे आसा तुम्ही? सो आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली. आम्ही हांगा बरी आसा. सो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज आसा सॅटर्डे. ओके, आयज आसा सॅटर्डे आणि आता हांव व्लॉग स्टार्ट करता. सकाळची जाल्यार 11:30. ओके, सो आयज आमी प्रस्थान आनी खंय तरी वचपाचें प्लॅनिंग केल्लेलें आसा. प्लॅनिंग केल्लें ऑलमोस्ट वचपाचेंच जाला. तें फायनल के टिकेट बी तेणी बूक केल्ले आहा. तुमकां खबर आहा सगळे कडेन आतां थिएटरांनी खंयची मुवी चालू आहा. ओके, छावा. सो शंभाजीची ती मुवी आसा. सो आमी आज सांजची वयतली. 6 to 9 o'clock शो आहा. सांजची वयतली मागीर. ओके, सो टिकेट ऑलरेडी बूक केल्ले आहा. ओके, सो आतां हांव आयला किचनान. ओके, आज म्हण जेवण करूया. सो आयज करतलें हांव प्रावन्स करी. बारीक सुंगटां हाडलेलीं आसा प्रसादान. तेजी करी न्हू बरी येता. सो आज तें हांव करी करतलें आणि ब्रिंजलची भाजी करतली, वांयग्याची भाजी. दाखयता तुमकां हांव. ओके, शूट करून. ओके, सो आमी स्टार्ट करूया. सगळी तयारी करून घेतलेली आसा आमी. ओके, सो आतां आमी स्टार्ट करूया. सो हांगा हांवें सुंगटां न्हू बरी ताका पयलीं हांवें क्लीन करपाचें पयलीं 4 to 5 times बरी वॉश करून घेतला आनी मागीर ताका हांवें क्लीन करून ताका हांवें मीठ लावन दवरलेलें आसा. एक म्हाका दिसता 20 minutes जाल्ली आतां ताका मीठ लावन. ओके, आनी हांगा हांवें ताचो मसालो काडून घेतला. सांगता तुमकां कितें कितें तें. एक हाफ वळे हांवें घेतला सोय. ओके, सोय घेतला अर्दे वळे. एक बारीक टीस्पून भरून घेतला हांवें हें आमचे हल्दी पिठो. सासव मेथी रोस्ट केल्लेली. ओके, सासव मेथी 2 स्पून भरून घेतला हांवें आमचे कोथिंबीर. ओके, कोरिएंडर सीड्स 7 to 8 हांवें घेतला बेडगी मिरसांग. ओके, वॉश करून घेतला ती हांवें किंवा हांव सदांच वॉश करून घालता. ओके, आनी मागीर हांवें घेतला 5 to 6 घेतला हांवें लसूण. ओके, सोलून घेतलेली आसा. आतां हें आमकां सगळें न्हू एक घालपा विसरलें हांव. आमटाण इल्लोसो आमटाण घालपाचो. दाखयता मागीर तुमकां घालतना. इल्लोसो आमटाण घालपाचो, चड आमटाण घालप ना कित्याक आंबट जातली. ओके, हे आमटाण घालून आमकां सगळें आतां एक फायन पेस्ट करून घेवपा जाय. हांगा हांवें चिरलेलो आहा फोडणेक कांदो. फोडणेक आमी जेन्ना सुंगटां जेन्ना तेलान फ्राय करतले पळय तेन्ना तो फोडणेक घालतलें हांव. सो हे आतां आमकां सगळें पेस्ट करून घेवपा जाय आनी हातून इल्लेशें आमकां आमटाण घालपा जाय. ओके, सो आतां हांवें पेस्ट करून घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता. ओके, सो फ्रेंड्स हांवें सगळे मसालो मिक्सी जारान घालून घेतलेलो आसा. ओके, आनी तातूंत घालता हांव इल्लेशें आमटाण. ओके, सो हें घालून घेता आनी बी आसल्यार मातशें काडून घेवपाचें कित्याक नाजाल्यार मिक्सरान मागीर आवाज येता न्हू. सो इतलेंच इल्लेशें. ओके, सो उदक बी घातलेलें आसा. ओके, आनी इल्लेशें उदक एड करता आनी तेजो एक फायन पेस्ट करून घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता. ओके, सो फ्रेंड्स हांवें जो मसालो वाटपाक घालता वाटून जाल्लो आसा. हो फायन पेस्ट जाल्लो आसा. आतां पयलीं आमकां सुंगटां फोडणेक घालून शिजोवन घेवपा जाय. आतां ऑलरेडी हांवें तो दवरलेलो आसा गॅसीर. ऑन करता. ओके, ऑन केलें. तातूंत आतां आमकां इल्लेशें घालपाचें ऑयल. ओके, तेल घालता. इल्लेशें तेल जशें बरें तापलें मागीर तातूंत हांव घालतलें बारीक चिरलेलो कांदो. ओके, पळय कांदो घालून घेता. तो कांदो बरो फ्राय करून घेवपाचो. फ्राय जाल्लो आसा तो. ओके, सो म्हाका एक कॉल आयलो. ओके, सो म्हाका रिसीव करचो पडलो. सो हें जालें. आतां आमकां ही सुंगटां जी आमी मीठ लावन घेतला ती घालून घेवया. बरी फ्राय करून घेवया. ओके, 2 हांव तातूंत घालता हिरवी मिरसांग. ओके, तातूंत हांव इल्लेशें घालता उदक. ओके, इल्लेशें कित्याक सुंगटां कूक जावपा जाय न्हू ताका लागून. सो आतां हेका आमकां धापून एक 5 to 6 minutes कूक करून घेवया. ओके, सो फ्रेंड्स आतां ओपन करून पळयता ऑलमोस्ट कूक जाल्ली आसा. ओके, सो आतां हांव तातूंत घालता जे मसाला पेस्ट करून घेतला पळय तो घालून घेता. ओके, ओके, तुमकां जाय तशें तुमी पातळ, कोणाक थीक कोणाक पातळ आवडटा.
तशी तुम्ही करून घेवपाचे. मिक्सी जारान जो मसाला हो तो काढून घेता. तो घालून घेता. ओके, आणि थोडेसे उदक घालता. ओके, सो हे आमकां आतां बरें मिक्स करून घेवपा जाय. तरी तुम्ही पळोवपाक शकता व्हेरी थीक आसा कन्सिस्टन्सी. सो आनी इल्लें उदक एड करता. ओके, सो हे आता आमकां परफेक्ट हा. ओके, आणि इल्लेशें उदक घालता. सो हे आता आमचे परफेक्ट कन्सिस्टन्सी हे पळोवपाक शकता तुम्ही. सो आता हातून ऍड करता सॉल्ट, चवीनुसार मीठ. ओके, सो हेका बरो एक आता आमकां खतखतो हाडून घेवपा जाय. मागीर आमची प्रावन्स करी रेडी. ओके, तुम्ही जाय जाल्यार हेतून न्हू ड्रमस्टीक घालून करपाक शकता. ओके, म्हाजे कडेन आसलेली पण हांवें घालूना कित्याक ड्रमस्टीक घाल्ले न्हू प्रियांश बी खावपाक मातशें करता करी. तांकां आवडना ड्रमस्टीक घातलेली कडी. आसूं ती मागीर आनी कित्याक म्हाका यूज जातली भाजी बी करतना. सो हे पळय. ओके, हेका बरो खतखतो येवनी. ओके, मागीर फायनल तेजेर आमी घालया चॉप केल्लो कोरिएंडर. ओके, सो फ्रेंड्स कडेक बरो खतखतो आयिल्लो आसा पळोवपाक शकता तुम्ही. ओके, सो आता फायनल तेजे वयर घालता हांव चॉप्ड कोरिएंडर. ओके, बारीक चॉप करून घेतात कोरिएंडर घालता. ओके, सो आता आमची ही कडी रेडी जाल्ली आसा. बारीक सुंगटाची करी. आणि ही बारीक सुंगटाची करी न्ही एकदम टेस्टी जाता. आणि हेजो पुलाव सुद्धा बरो जाता. एकदा तुमकां पुलाव शेअर करता. ओके, सो हे जालेली आसा करी बंद करता. आणि आता आम्ही करूया वांग्याची भाजी. ओके, सो फ्रेंड्स आता आम्ही करूया वांग्याची भाजी. ओके, ऑलरेडी हांवें कढाई दवरलेली आसा आणि त्या सायडीन हांवें कुकर लायलेले आसा. ओके, शिताक. आणि आता पयलीं हांव तातूंत घालता तेल. ओके, तेल जशें बरें तापले मागीर तातूंत घालता हांव दोन मिडियम साइज कांदे चिरून घेतला ते घालता. ओके, वांगडा तेज्या वांगडाच घालता मिरसांग ग्रीन चिलीज जे कट करून घेतला ते. ताका मातशें एक मिनिटभर फ्राय करून घेऊया कांदो. ओके, कांदो हांवें 1 मिनिट फ्राय केल्लो आसा. आता तेज्या वांगडा घालता एक धाकटो सायज टोमॅटो चिरून घेतला तो घालून घेता. ओके, इल्लेशें मीठ घालता कित्याक टोमॅटो सॉफ्ट जावपा लागून. ओके, हे पळय इल्लेशें. ओके, बरें एकदां ताका मिक्स करून घेवया. ओके, मातशें ताका धांपून दवरता. ओके, टोमॅटो मातशें कूक जावनी सॉफ्ट जावनी. ओके, सो टोमॅटो आनी कांदो बरें फ्राय जाल्ले आहा. आता आमी तातूंत घालुया जे हांवें वांयगी हांवें धुवून ताका अशें बारीक कट करून घेतलेले आसा. ओके, ते घालून घेता. ओके, ते घालून घेता आनी ताका एकदां बरें आमी मिक्स करूया. ओके, आता हांव तातूंत इल्लेशें उदक घालता कित्याक आमकां वांयगी आहा ते बरें कूक जावपा जाय. ओके, उदक घालता. ओके, आनी ताका धांपून एक 5 मिनटां ते 5 ते 6 मिनटां ताका धांपून दवरतले. ज्या भशेन आमचें ब्रिंजल बरें कूक जावपा जाय. रोखडें कूक जाता ते. सो 5 मिनिट्स to 6 मिनिट्स ताका धांपून दवरता आनी मागीर आमी करया फुडलो प्रोसेस. ओके, सो फ्रेंड्स आता ओपन करता. सो हे आमची वांयगी तुम्ही पळोवपाक शकता बरें कूक जाल्लेले आसा. ओके, सो आता हांव तातूंत घालता. हांवें घातला हांगा इल्लीशी सोय घेतला एक वाटी इल्लीशी घेतला. ओके,
इल्लोसो हल्दी पिठो आणि 1 स्पून भरून घेतला चिली पावडर आणि इल्लोसो गरम मसाला उडयला. ओके, तर हे सगळे हांव आतां घालून घेता. ओके, सगळे घालून घेता. बरें ताका एकदां मिक्स दिवया. ओके, बरें ताका अशें मिक्स करून घेवया. प्रियांशाक ही भाजी आवडटा वांयग्याची. ओके, सो आता हांव बरें मिक्स करता आणि आता तेतून घालता हांव इल्लेशें मीठ आणि परत ताका हांव धापून एक 5 मिनिट्स दवरतलें. ओके, सो आता तातून घालता इल्लेशें मीठ, सो चवीनुसार मीठ. ओके, सो आता बरें ताका आमी मिक्स करून घेवया. बरें खूब जाल्लें आसा वांयगी आणि ताका धापून 1-2 मिनटां ताका धापून दवरता आणि मागीर तातूंत हांव घालतलें एक चॉप्ड कोरिएंडर. ओके, सो फ्रेंड्स आता हांव ओपन करता. ओके, सो इथं आमची वांयग्याची भाजी रेडी जाल्ली आसा. ओके, इथं पळोवपाक शकता बरी कॅम्पिंग जाल्ली आसा. सो आता तितून घालता इल्लोसो कोथमीर, एकदां बरें एकदां मिक्स करून घेता आणि आता आमची रेडी. ओके, सो वांयग्याची भाजी रेडी. आता गॅस बंद करता आणि मागीर सांगता कशें जालां तें. प्राउन्स करी आणि वांयग्याची भाजी. ओके, सो फ्रेंड्स हांवें हांगा थाली रेडी करून हाडला म्हाजी. काय ना, सिंपलशें व्हडलेशें काय ना. प्राउन्स करी, व्हायट रायस, पिकल आणि वांयग्याची भाजी. तुमकां आतां हांव करी टेस्ट करून सांगता कशी जाला ती. ओके, प्रियांश आनी सार्थक ऑलरेडी जेवलेले आसा. प्रियांशाक वांयग्याची भाजी भरपूर आवडलेली आसा, ताका अशी आवडटा. करी एकदम सुपर जाली हा आणि बारीक सुंगटाची करी हा पळय ती एकदम बेस्ट जाता. ओके, आता तुमकां भाजी खावन सांगता. भाजी तर A1 प्रियांश बेस्ट सारकी. सो जेवून घेता. करी बरी जाला, भाजी बरी जाला. सो आता जेवून घेता आनी डायरेक्ट तुमकां सांजचे मुवीक आमी रेडी जावन भायर सरता पळय तेन्ना मेळटा. ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कशे आसा तुमी? सो आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. आमी हांगा मस्त अशी मजेत आसा आणि आज आमी भरपूर हॅप्पी आहा. कित्याक आमी आज वचपाची आहा पिक्चराक, मुवीक. सो तुमकां खबर आसा सद्या थिएटरान खंयचे पिक्चर गाजता ते. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता अर्दे लोकांनी पयला आसतले छावा आणि ते मुवी कोणीच पळोवपाचे ना अशें ना, सगळ्यांनी पळोवपाचे. सो प्रियांश, सार्थक आणि हांव आणि प्रसाद बी भरपूर एक्सायटेड आहा. सो तिकीट आमची बुक केलेली आसा. ओके, सो आता आमी भायर सरता, रेडी जाल्ले आहा आमी सगळी जाणां. ओके, सो तुमकां आतां हांव सार्थक बाबा हांगा रेडी जावन आसा. सार्थक हाय कर मरे, हाय कर. प्रियांश भरपूर एक्सायटेड आहा. छावा कितके दीस तो रावलेलो छावा छावा करून, बट हेजी एग्जामी आसलेली न्हू, ताका लागून मातशें हांवें डिले केलेले. प्रसाद म्हाका केन्ना या म्हणटालो, बट मातशें एग्जाम सोंपून सो आज ते जालो लास्ट पेपर. सो आतां आमी भायर सरता. ओके, सो फ्रेंड्स आमी पावलेली आसा थिएटरान मुवी पळोवपाक छावा. सो हांव सार्थक, प्रियांश, प्रसाद आमी पावली, जस्ट पावला. ओके, सो आता आमी भितर एंट्री जाता. सारके करेक्ट 6 PM शो. ओके, छावा. सो आमी भितर वयता. हो प्रियांश वेरी एक्सायटेड जाला पळोवपाक आनी हो प्रसाद आमी भितर. आम्ही आता भितर जाता मूवी पळोवपाक भरपूर एक्सायटेड आहा. एंट्री केला भितर. सो फ्रेंड्स आमी आता मूवी एन्जॉय करतात आणि हांवें बारीक बारीक अशेच फोटो केल्ले आहा, क्लिक केल्ले आसा जस्ट तुमकां दाखोवपा लागून. ओके, सो ही मूवी आसा पळय आतां आमचे जे आतां आमचे प्रियांशा सारके सार्थका सारके तांकां न्हू हिस्ट्री खबर नासली. ही मूवी हाडून भरपूर बरें जाल्लें कित्याक इतकी स्टुडंट्स भितर वयता मूवी पळोवपाक, स्कूल ऑर्गनायज करता आनी तांकां ती हिस्ट्री खबर आहा. आमकां सुद्दां अशी हिस्ट्री सारकी खबर नासली. हितून कितें आहा तें सारकें दाखोवन दिल्लें आसा ह्या मुवीन.
आनी मुवी एक नंबर 1 आसा. कोण आजुनी वचोना पळोवपाचें मुद्दम वचपाचें ओके. आनी आमी भरपूर एन्जॉय केली मुवी आनी प्रियांशाक बी भरपूर आवडला. आनी एक न्हू इन्स्पिरेशन मेळटा ह्या मुवींतल्यान. आमचे संभाजी शिवाजी कशें आसले तांकां ते पळोवपा मेळटा. तेंच्यांनी ही केन्ना हिस्ट्री आयकुना आनी कोणें तांकां केन्ना सांगोना. आनी आमी सुद्दां न्हू सारकें आमकां खबर ना, आमकां केन्ना हिस्ट्रीन आसलेले बट अशें नासलेले, डिफरंट कशें आसलेलें मातशें. बट ह्या मुवीन आमकां सारकें क्लियर कट कळटा कशें कितें ते कशें तेजी हाल केला ते पळोवन न्हू अक्षरशः दोळ्यान दुख्खा येता ओके. सो फ्रेंड्स आमची मुवी पळोवन जाल्लेली आसा आनी आमी ऑलरेडी सकयल आमची बिल्डिंगे सकयल पावलेली आसा. आनी मुवी सारकी नंबर 1 आ, सुपर्ब, फूल पैसा वसूल म्हणटा तशें आसा. मुवींतली मुद्दम कोणी पळोवना आजुनी, मुद्दम तुमी वचपाचें आनी पळोवपाचें. आनी आमकां तर भरपूर आवडला मुवी. आनी प्रसाद न्हू हेज्या पयलीं एकदां पळोवन आयिल्लो असो एकटोच वचोन, कित्याक प्रियांशाची एग्जाम आसलेली न्हू, सो ताका ते केन्ना पयसर अशें सारून नासलेलो, तो एकटो पळोवन आयलो. आनी आयज आमी सगळीं गेल्लीं बट मुवी एकदम इतके बरें आहा, मुद्दम सगळ्यान वयचें आनी पळोवपाचें. एकदम सारकें रडपा येता सारकें एकदम. प्रियांश बी भरपूर हें जाला, हॅप्पी जाला आनी बरें आसली मुवी. सो आतां आनी व्हिडिओ वाडयना, म्हाजो आतां व्हिडिओ एंड करता कित्याक टायम जाल्लो 10:30. कित्याक आमी 6चे शो गेल्ली न्हू, सो टायम जाल्लो आनी आतां आमी वयता भितर घरान. आनी आजुनी दोळ्यान अशी दुख्खा येता. प्रसाद रडलो, हांव रडलें, प्रियांश रडलो, म्हणजे तुमी चिंता इतके बरें पिक्चर आहा म्हणजे ओके. सो आतां म्हाजो व्हिडिओ एंड करता. प्रसादाक दाखयता तुमकां, तो सारको रडपाचें तितून आजुनी सारको टेन्शन कसो रावला. एक लूक दाखयता तुमकां प्रसादाचो. पळया सारको तेका एकदां पळोवन आयला तो, बट आनी एकदां पळयलें न्हू ते अशें कितकेदां पळोवपाक शकता अशें म्हणटा पळय, कितलेदां पळोवंक शकता म्हणून. 1 टायम मुवी न्ही, अशी इतके बरें आहा मुवी. सो आनी प्रियांशाक दाखयता, प्रियांश सारको रडपाचो दाखय. आनी एकटोच न्हू सार्थक एकटोच हॅप्पी आहा, फूल थिएटर ते मुवी हांसत पळयला ओके. सो म्हाजो व्हिडिओ आतां हांव हांगाच एंड करता ओके. सो म्हाजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार चॅनलाक सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा. टिल देन बाय अँड गुड नाईट.